आता हो सगळो टप्प्यान प्रचार आमी करत आयिल्ले आसा। आमचो आता जो शेवटचो टप्पो जो आसा म्हणजे आमी आमचे स्टार कॅम्पेनर नॅशनल लिडर आमचे जे येवन प्रचारान सहभागी जातले। 22 तारीख व्यंकय्या नायडू ते मांद्रा येतले। मागीर 23 तारखेर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह हे 23 तारीख गोंयांत येतात आनी तेंच्यो 2 कडेन आमी सभा दवरल्यात। त्यामुळे 24 तारखेर 2 नॅशनल लिडर गोंयांत येतात, एक येडियुरप्पा आनी दुसरे आमचे अनंत कुमार। मागीर त्याच्या नंतर आमची पयली गोंयची प्रभारी आनी आमची राष्ट्रीय नेत्या आनी आमची मंत्री स्मृती इराणी ती 25 तारखेर गोंयांत पावता। आमचे राष्ट्रीय नेते गोंयांत येवपाचे आसात। आमचे प्रभारी नितीन गडकरीजी, आमचे केंद्रीय होम मिनिस्टर राजनाथ सिंग जी हे 27 तारखेर गोंयांत येतात। देवेंद्र फडणवीस हे जानेवारीच्या 29 तारखेर गोंयांत येतात आनी 30 तारखेरूय ते गोंयांत आसतले। आनी एक आमची राष्ट्रीय नेत्या गोंयांत येता ती आमची पूनम महाजन आनी तिची सभा आमी 29 तारीख 2 कडेन दवरतात। त्याच्यानंतर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष परत एकदा ते 31 तारीख गोंयांत येतले, त्यामुळे तेंचो 2दा विजीट जातली। नितीनजी गडकरी हे परत आनी एकदा गोंयांत येतले 1 तारखेर 1 फेब्रुवारी दीस। हे प्रमुख राष्ट्रीय नेते जे आसात हे सगळे आमचे 22 तारीख ते 1 तारीख पर्यंत गोंयांत येतले। आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे 28 तारखेर गोंयांत येतात आनी तेंची आमी जाहीर सभा जी आसा ती पणजे कांपारार हांगासर सांची 4 वरांचेर करपाचे आसात आनी त्यामुळे ही सगळ्यान व्हडली सभा गोंयची जातली। आनी त्यामुळे अशा तरेच्या वेगवेगळ्या सभांचे आयोजन भारतीय जनता पार्टीन म्हणजे आमी जो प्रचार जो सांगलो तो आमी टप्प्याटप्प्यांनी करत फुडें वचत आसात।